सुमार 50 खलाशांक मेळ्ळो डिस्चार्ज. 14 दिसा सावन जावन असले क्वारंटायन. सडसडीत बरे जाल्ल्यान जाल्या भोव खोशी. खलाशांनी काढली उमेदीची उतरां. मोबायलांतलो गुपीत डेटा दिवप्यानो सादूर. एटीएम पिन वा ओटीपी नंबर मागलो जाल्यार दिव नाकात. पोलिसांनी दिले शिटूकसाण बाळगुपाची शिटकावणी. आमचो प्रश्न घालत जाग्यार ना जाल्यार येवपी वेंचणुकांनी भोगात त्याचे पानवळ. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची भेट घेतले उपरांत ऊस शेतकऱ्यांनी सरकाराक दिली शिटकावणी. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. ऊस शेतकारांची जिणेंतली गोडसाण उणी जाल्या. ऊस तोडणेची बिलां सरकारी फायलींनी तशीच भिजत पडल्यात. तेंचें म्हणणें, आमकां भायल्या राज्यांनी ऊस गाळयलो नाका, गोंयांतच तो क्रश केल्लो जाय. आनी हो प्रश्न जाग्यार पडलो ना जाल्यार येता ती जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भाजपाच्या उमेदवारांक उडोवपा खातीर वावुरतले. शेतकारांनी शिटकावणी दिल्या. ऊस शेतकारांची तोंडां अजुनूय कडूच उरल्यात. तांकां तेंचे वाडीव पयशे मेळोंक ना आनी ऊसय कापूंक ना. देखून ते संकटांत सापडल्यात. एका पयशाचें लुकसाण जावपाक दिवचे नात अशें सहकार मंत्री गोविंद गावडेन विधानसभेत तांकां उतर दिल्लें. पूण अजून हो प्रश्न अधांतरीच हुमकळत उरला. सरकारान फटयल्ल्याची भावना जाल्ल्यान तेंच्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. जिल्लो पंचायतच न्हू, फुडल्या वेंचणुकांनी आमी तुमकां धडो शिकयतले. पळयात शेतकारांचो एल्गार. आज आमचे कडेन इतले ऊस रोवन हें करून कामगारांक पयशे दिवपाक पयशे ना आमच्या वर्साक. तोडणेवाली फोन करता आमकां, तोडणी जे गँग हाडटा ते फोन करता, तांकां 1 रुपया दिवपाक पयशे नात. आमी खंयचे भशेन कशें करून सारवार जावप हें गोवोरमेंटान दाखोवचो. हांव सगलो माड लायता, माडी आसा, काज आसा, तुगे ऊस आसा, सगळे आसलो शेतकरी. तेन्ना ह्या ऊसाचेर आमकां सामको हें जाला, त्रास जाला. ते इमिजिएट आमकां सांगपाक लागला फाटीं तुमची मागणी 4 मागणी मान्य केली म्हणून. प्रमोद सावंत आमगे मुख्यमंत्री हांवूय पळयतो आमचो, ताणें आमकां सांगलें मान्य केला म्हणून. अजून 4-5 म्हयने जाले पयशे आमकां कांयच दिवं ना. तेन्ना कशें फुडल्या वर्साक आमचो ऊस गोंयांकच गावपा जाय, गोंयांकच क्रसिंग जावपा जाय, ही आमची ध्येय आसा. आनी आमची मनांतल्यान सुद्दां आमचो ऊस कर्नाटका व्हरपाचो ना. आमची ऊसाची बिलां, तोडणेची बील आमकां 400 रुपया वाडोवन 600 करून दिता म्हणलें. अजून आमकां 600 ना आनी 1800 रुपयाची पॅकेज येना, म्हणजे सोबत प्रायस ना. तेन्ना ह्या सरकारान आमकां बेगीन हें करचें म्हणून आमी आमच्या विरोधी लिडरा कडेन कामत बाबा कडेन आमी येयल्ले आनी तो सहकार मंत्र्याक घेवन बसोवन कशें म्हणजे सॉर्ट आवट करतलो ही म्हाका फूल आसा. आनी आमी झेडपीच्या इलेक्शनाचेर समज जायना जाल्यार झेडपी इलेक्शनाचेर बहिश्कार न्हू, तेंची थंय बुथार रावन लोकांक सांगतले की BJP कॅन्डिडेट आमची मग वोट करनाका म्हणून. कारण सांगतले की हें पळय हें कारण प्रत्येक बुथाचेर आमगे मनीस आसतले सांगपाक की शेतकरी आमकां अशें त्रासांक घातल्या म्हणून. आनी हेजे फुडें हांकां वोटिंगांनी करपाचें ना. जर हे फॅक्टरीचेर सरकाराचें दुर्लक्ष जाता जाल्यार जिल्ला पंचायत न्हू, फुडली असेंब्ली सुद्दां आमी कितें करतले आनी कितें करपाचें हें आमी डिसिजन घेतले. कारण शेतकऱ्यांक दुखोवन आमकां तुमची सरकार नाका, कोण नाका. फुडल्या वर्साक आमचो ऊस गोंयांकच गावपा जाय, गोंयांकच क्रसिंग जावपा जाय, ही आमची ध्येय आसा. आनी आमची मनांतल्यान सुद्दां आमचो ऊस कर्नाटका व्हरपाचो ना. ऊस शेतकार विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक वचून मेळ्ळे. दिगंबर कामतीन तेंची गोविंद गावडे बरोबर भेट घालून दिवपाचें उतर दिलां. जाल्यार बरोच काळ कारखान्याचो अध्यक्ष आशिल्लो आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेन आपलें उदाहरण दीत कितें सांगलें पळयात. हो कारखानो सरकारान असेंब्लीत गेल्ले खेपे सांगिल्लें की आमकां चालू दवरपाक शक्य जावपाना, आमी तो फुल्ली रिनोवेट करून नवो करपाचो प्रयत्न करतले. तो पर्यंत आमी शेतकऱ्यांनी जो ऊस प्रोड्यूस केला तो ऊस आमी सरकार अरेंजमेंट करतले कितें करून. सरकाराक स्पश्ट आश्वासन आशिल्लें की शेतकऱ्याक 1 नया पैसाचो लॉस जावपाक आमी दिवपाना. आतां तांचें म्हणणें की आतां ते म्हाका सांगपाक आयलें की अजून खुबशे शेतकरी अशे आसा जांचो ऊस अजून कापूना, खुबशे शेतकऱ्यांक पयशे मेळूना, अशी तरेतरेची तांची प्रॉब्लेम आसा. आनी ऊस जर कापलो ना फुडल्या वर्सा तांकां ऊस लावपाक मेळपाना, म्हणजे तांची परिस्थिती आनी बिकट जातली. पयशे सुद्दां दिले फाल्यां जाल्यार तांकां ऊस लावपाक मेळना. 1 वर्स तांचें प्रोडक्शन गेलें, झिरो जालें. त्याच भशेन अजून साखर कारखान्याचें कामूय व्हडलेशें मुखार गेल्लें तांकां दिसना. हांव सहकार मंत्र्या कडेन तांची मिटींग फिक्स करता एक दीस. आमी तांकां घेवनूच तांचे कडेन उलयता आनी गोविंद गावडेचें बाबा म्हणणें कितें आसा तो कितें सांगता तें आयकून घेता आनी पळोवया मागीर ताजे वयल्यान कितें मार्क काडपाचो प्रयत्न करता.
गरज आसा सर्वे करपाची आनी ऊस जे लायतात तेंची मत कितें फॅक्टरी अशीच तोट्यान चलोवपाची सरकारान काय ते गोड करपाचे कित्याक साखर जर करतलो जाल्यार ताका कितलेशेच हजार टन ऊस जाय ते आमचे कडेन जालें ना गोंयांत उतारो कमी जाता साखरेचो हांव बरींच वर्सां ताजो अध्यक्ष आसलो हांव मेंबरय आसा हांव ऊस लावपाचो सोडून दिलो फॅक्टरीक लागून शेतकाराचें नुकसान जाल्लें आहा फक्त धरून अशें केन्ना एखाद्या नुकसानान आसलें जाल्यार हो धंदो जो करपाचो म्हणून आपूण पळयतलो जाल्यार नुकसानाचो धंदो करूं तेन्ना बऱ्या भशेन तेचेर विचार करूंक जाय सरकारान करूंक जाय आनी शेतकऱ्यांनी संघटना फॅक्टरीचे सगळे लोक आहा तेंच्यांनी करचो पडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत. 14 दिसांच्या क्वॉरंटायना उपरांत फॅमिलीक मेळपाक आशिल्ल्या 50 खलाशांनी घरची वाट धरली. मुंबयच्यान गोंया येयल्ल्या खलाशांक 14 दिसां खातीर वास्कोच्या हॉटेलांनी क्वॉरंटायन करून दवरलेले. बिरेस्तारा सांज वेळार तांकां घरा वचपाची परवानगी मेळ्ळी. हॉटेलांतल्यान एकेकल्याक भायर वचपाक दिताले पूण जायत्यो फॅमिली आपापल्या मनशांक पळोवपाक उत्सूक दिसलेल्यो. सगळ्यांच्या चेहऱ्यार खोशी दिसताली. मिडिया कडेन उलयतना सिद्धेश रायकारान घरा पाविल्ल्याची खोशी उक्ताली. जाल्यार अमोलान कितें सांगलें पळयात. वयचराचे आशिल्लो आनी आमी आतां दुबयच्यान येयल्या आनी मुंबय आशिल्लो पयलीं. मुंबयच्यान मागीर आमी वास्को येयल्या बाय बस आनी आमी हिंगा 14 दीस क्वॉरंटायन आशिल्लो हॉटेल क्वॉरंटायन आनी आतां आमकां 21 दिसाचो होम क्वॉरंटायन ताजे उपरांत आमकां होम क्वॉरंटायन ना आनी हांगा एक्सपिरियन्स 14 दिसाचो बरो आशिल्लो. हायजीन बरें आशिल्लें फूड सगळें बरें आशिल्लें कांय प्रॉब्लम कांय जालें ना आनी सगळें आमचें अरेंजमेंट आमच्या कंपनीन केलां. कळ्ळें न्ही सगळें पेड क्वॉरंटायन सगळें आमच्या कंपनीन केलां. हॉटेलाचें ओके कित्याक कंपनीन बरें पे केलां आमकां सो कंपनी हॅज गिवन गुड केअर सो आय वूड थँक यू वेरी मच फॉर द नॉर्वेजियन क्रूज लायन सो दे हॅव टेकन अ गुड केअर दे सेड वेन दे टेक केअर वेन वी आर लिव्हिंग फ्रॉम द शिप दे सेड दे विल बी टेकिंग केअर अँड दे डीड इट विल बी रिच होम अँड फर्स्ट ऑल आय वॉन्ट टू शो यू समथिंग for that guy who was shouting in Agonda because of the seafarers coming and see, these are the certificate we get from the ship. This is the ship giver certificate. Then we have from Bombay, from also Goa. So don't be just upset on the people who are coming from the ship. So they are very well, and I am to thank you for all the Vasco people. They have taken good care. But first 2 days there was a bit panic. So but finally they was good. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. नुसी हॉस्पिटलांत कोविड-19ची बाधा जाल्ल्या फक्त भोंवतणच्या वाठारांतल्याच लोकांक एडमीट करून घेयात. कुंकळीच्या थळाव्यांनी मागला. बाकीच्या वाठारांतल्या लोकांक क्वॉरंटायन करपा खातीर ह्या हॉस्पिटलांत हाडचे न्हू अशें तांकां दिसता. तशेंच खलाशांचेर मुफत उपचार करचे अशें ते मागतात. पळयात. कोविड-19च्या पेशंटांक हाताळपा खातीर ज्या हॉस्पिटलांची येवजण जाल्या तेतूंतलें कुंकळेचें नुसी हॉस्पिटल एक. तेतून 30 ते 40 पेशंटांची हाताळणी जावपाची तरतूद केल्या. पूण कुंकळेच्या थळाव्यांक दिसता की तेतून फकत कुशीच्या वाठारांतल्याच खलाशांचेर उपचार जावचे आनी कोणाक भरती करून घेवचे न्हू. आज ESI हॉस्पिटल फूल पॅकअप जालो आसा. थिंगाचे भुरग्यांक मनशान काण ते नुसी ट्रान्सफर करूंक सोदताय जाल्यार तूं म्हाका सांग आतां कोविड-19 म्हणटा आतां चोय आतां कोण म्हणटा नेगेटीव कोण पॉझिटीव नेगेटीव आहा तांकां हिस्ट्या माराक घाल धाडे पॉझिटीव आहा तेमकां दवरे पूण आमगे हितू हाणाकाय आमगे फकत हाड्या म्हणटा सी फेरोस तारोटी आहा तेमकां आमगेले प्रॉब्लेम ना. दुसऱ्या भायल्या मनशाक कोणाकय जे हॉस्पिटलां हाडले जाल्यार आमी एक्शन घेतले. सी फेरर आमकां हें हॉस्पिटल दवरपाक कसलें ऑब्जेक्शन ना आनी जे पळय सी फेरर दोत ताका पयस घेयना आसतना क्वॉरंटायन करपाक दवरपाक आनी जे पळय कोविड-19 पॉझिटीव मेळटा तांकां दवरूं नाका कित्याक हें सी फेरर आहा बरोलो आहा न्ही. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक राऊत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. तुमच्या मोबायलांतलो कसलोच पर्सनल डेटा वा म्हत्वाची म्हायती फोनावयल्यान वा मॅसेजींतल्यान उक्ती करूं नाकात. पुलिसांनी सांगलां. लॉकडावनाचो फायदो घेत कांय ठग बँकांतल्या खात्यांच्यो डिटेल्स मागतात. देखून कोणे ATM पिन नंबर वा OTP विचारलो जाल्यार सांगचो न्हू. पुलिसांनी सादूरतायेचो संदेश दिला. रिणांचो हप्तो वाडोवन दितात
वा डेबिट कार्डाची एक्सपायरी लागीं पावल्या अशें कितें कितें सांगत खाजगी माहिती मेळोवपाचो यत्न करतात. कोविड-19च्या संकटात मजत करात अशें मेसेज धाडटात. पूण अशे तरेच्या फटिंगपणाक बळी पडूं नाकात असो पुलिसांनी उलो मारला. गोवा 365 ब्युरो पणजी. इंग्लीश पेपरात जाल्ल्या संवादात अशें कितें चुकलें जो तुमी सगळ्या शिक्षकांचेर दबाव हाडला. फाटलीं 20 वर्सां गोंयांत काँग्रेस आनी भाजपाची सत्ता आसा. ह्या काळात तुमी गोंयच्या तरणाट्यांक फटयला. आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोम्साचो हो आरोप. शिक्षण प्रक्रियेत तुमी हस्तक्षेप कित्याक करतात? पेपर सेट करून तातूंत कसले प्रश्न घालचे हे तुमकां हाडून दाखोवचे आनी मागीर तुमची परवानगी घेवन प्रश्नपत्रिका सेट करची अशें तुमकां दिसता असो एल्विसाचो प्रश्न. पळयात तो कितें म्हणटा तो. गरजे भायर एक तुमी कंट्रोवर्सी क्रिएट केल्या की ग्रामर इंग्लीश ग्रामर क्वेश्चन पेपराचेर एक हायपोथेटिकल डिस्कशन दोन भुरग्यां भितर जें जालें तातूंत एक शब्द पुर्तुगालाचो असलो ताका लागून तुमकां दुखलें म्हणून BJPन हो इश्यू केला. आनीक ह्या पार्टीच्या दबावाचेर गोवा गव्हर्मेंट शोकॉज नोटीस काडटा पेपर सेटर जे कोण टिचर्स आसा तांकां. इन अदर वर्ड्स एंटायर टिचर फ्रेटर्निटीचेर तुमी मेंटल प्रेशर हाडटा. पयले सुवातेर आम आदमी पार्टी म्हणटा हितून कसलोच मिसकंडक्ट दिसना, प्रिमा फेसी तरी दिसना. एक हायपोथेटिकल जर असो क्वेश्चन रेज केलो डिस्कशन जाल्यार कितें ऑफेन्स की इतलो व्हडलो बोवाळ करून ह्या टिचरांचेर प्रेशर हाडपाक. तुमकां दिसता की आतां फुडाराक जे पेपर सेटींग जातले ते सगळे टिचरांनी पयले हाडून आपले पेपर सेट केला ते तुमकां तुमच्या पार्टी लेवलाचेर दाखोवचें पडटलें की काय आनी मागीरच ते प्रिंटिंगाक धाडपाचें की काय अशी तुमी मेसेज दिवंक सोदता. डोंट इंटरफियर विथ द एज्युकेशनल प्रोसेस. तुमी तुमचें कितें आसा तें पळोवन घेया. लेट द सिस्टम गो ऑन इट्स ओन स्टीम. तुमी व्हडलें कितें काय बरें करूंक ना. सेकंडली हे जे डिस्कशन तितून आयलां दो इट मायट हॅव रिफ्लेक्टेड लायक दॅट बट दॅट इज अ ग्राउंड रियालिटी. 8 वर्सां जालीं सेगीत BJP इज इन पावर इन फॉर्म ऑफ काँग्रेस ऑर BJP. ताच्या पयलीं 7 वर्सां काँग्रेस वॉज देर इन द फॉर्म ऑफ BJP काँग्रेस. तुमीच ते. आनी ताचे पयलीं 5 वर्सां BJP. सो लास्ट 20 इयर्स जर घेतली आमी 20 years यू हॅव फेल्ड द यूथ ऑफ गोवा म्हणून आज ही परिस्थिती जाल्या. गोंयांत 31 मे आनी 1 जुनाक घोग्यांनी पावस पडूं येता. देखून नुस्तें मारप्यांनी दर्यांत वचचें न्हू हवामान खात्यान सांगलां. हे स्थितीक लागून मान्सून 1 ते 4 जून मेरेन केरळांत केन्नाय पावूं येता आनी 4-5 दिसां उपरांत म्हटल्यार 5 ते 9 जुनाचे मजगती गोंयां पावूं येता. हवामान खात्याचो वैज्ञानीक M. राहुलान गोवा 365 माहिती दिली. As per the latest observations and weather prediction model outputs of IMD, we see that there is probability of a low pressure area to form over Southeast Arabian Sea by around 31st of May. So this system will increase the rainfall over Goa region by around 31st of May, and we are expecting the rainfall activity to build after 31st of May, and some isolated places in North Goa as well as South Goa to get even heavy rainfall. Heavy rainfall means you will get around 6 centimeters of rain in 24-hour duration. So such rainfall events we are expecting on 31st and 1st of June because of this low pressure system forming. Further intensification and whether there will be any movement of the system, that we are still awaiting for confirmation. The present data is not sufficient enough to have a conclusive result on whether it is going to intensify or not. But for now it is confirmed that a low pressure region is going to form near Southeast Arabian Sea, and it is going to increase rainfall over Goa on 31st and 1st onwards. As per the latest press release from India Meteorological Department New Delhi office, it says that it monitors actually the global as well as regional conditions for the onset of monsoon over Kerala. So it says that the conditions are going to become favorable for monsoon onset over Kerala by around 1st of June. That means when this initially IMD has forecasted that the onset over Kerala will be on 4th June with a model error of plus or minus 4 days. That means it could be anywhere between 1st June to 9th June with a most probable central date of 5th June. Now the conditions because of this low pressure area has become favorable for advance of monsoon in the Arabian Sea, and because of that monsoon conditions are becoming favorable even for onset over Kerala by 1st of June.
system, this particular low pressure area I'm talking about, that is going to play a great role in even the northward propagation of this monsoon currents. So if this system remains and it remains in favor of monsoon advancement, then as we are expecting, we were getting, as per the normal date, even Goa is expected to get monsoon rains after 4 to 5 days of its onset over Kerala. So in short, the rainfall activity over Goa is going to increase from 31st onwards, and there is going to be a low pressure area formation in Southeast Arabian Sea, and considering that fishermen are strictly advised not to venture into Southeast Arabian Sea or to East Central Arabian Sea from the days coming after 30th of May. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. परवरेचो आमदार रोहन खंवटेन हालींच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर टिका केल्ली. खंवटेचे ह्या विधानांचो सांखळी भाजप मंडळान निषेध केला. भाजपाचे कार्यकर्ते खंवटेच्या मतदारसंघात वचून त्याच्या विरोधात काम करतले. सांखळी भाजप मंडळान परवरीच्या आमदाराक आव्हान दिला. पळयात. लोकांमध्ये मिसळून लोकांक सहकार्य करपाक जाय. फूट सूट तूं पत्रकार परिशद घेवन तूं कितें करूंक सोदता. एक सामान्य मनीस जेन्ना असो काम करता तें पळोवन तूं मातसो तो वैफल्यग्रस्त जाल्लो आसा. तो स्वता उच्च आसा आनी उच्च शिक्षण घेतलो अशा म्हणून भ्रमान लावन तो काम जो पद्दतीन तो करता तें बरें न्हू अशें जाल्यार आमकां दिसता. आनी तूं तेणी हे जें कितें करपाचें करता तें बंद करचें. हे जी सगळी प्रेस कॉन्फरन्सी आनी कितें उलोवप ही वागणूक ही रोहन खंवटे सारक्याक सोबाना. जे आयज आमचे परवरीचे सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते थंय तळागाळाक काम करता पळय हितूरूच खंय खंय तेजे पांया पडली वाळू जी आहा पळय ती हाडलेली आसा. म्हणून तो कितें खंयचो राग खंयसरूच काडटा. हे तेणी बंद करचें. आनी आमी जर तो हे परत करूंक लागलो जाल्यार आमी तेज्या मतदारसंघान वचून तेज्या विरोधात काम करतले. ते आवाज उठयतले. कळ्ळें न्ही. ही तेका शिटकावणी आनी हे तेज्या कार्याक आमी निशेध करता. गोवा 365 खातीर दिवचल आनी सांखळेच्यान महेश गोवेकार. अशें दिसता मनीस थकपाक लागला पूण कोरोना थकपाचें नांव घेना. फाटल्या 24 वरां भितर 6000 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एकूण आंकडो 1.58 लाख जाला. महाराष्ट्रात 56,000 परस चड केशींची नोंद जाल्या. भारतांत एकाच दिसात कोविड-19 केशींनी 6566 चेर उडकी मारली. फाटले 24 वरां भितर 170 जाण मेल्ल्यांच्यो नोंदी आसात. जाल्यार 3427 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आयज मेरेन भारतांत 1,58,333 कोविड-19 केशी नोंद जाल्यात. एक्टीव केशींनी 86,000 आंकडो हुंपला. 4,531 पेशंटांची मरणां नोंदयल्यात. जाल्यार 67,692 पेशंटांक नवी जीण मेळ्ळ्याची नोंद आसा. महाराष्ट्र हे बाबतींत अजूनय आघाडीचेर आसा. थंयच्यो केसी 56,948 पावल्यात. तामिळनाडूत होच आंकडो 18,545, दिल्ली 15,257, जाल्यार गुजरातांत 15,195 केसी नोंद जाल्यात. 84,000 हो आंकडो संवसारभरचो एका दिसात वाडलेलो. एकूण आंकडो 58 लाखांच्या फुडें पावला. 3.57 लाखांच्या मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार 25.14 लाखां परस चड दुयेंती बरे जाल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. महाराष्ट्रातल्या 3 जिल्ह्यांनी टोळांच्या भिऱ्यान मळब धापून उडयल्ले. ह्या जिवांनी अमरावती, वर्धा आणि नागपुरात धुमाकूळ घातलो. गोंय पयस उरोंक ना. वाऱ्याची दिका पळयल्यार केन्नाय ही भिरी गोंयांत घुसूं येतात. महाराष्ट्रातलो कृषी विभाग सांगता टोळांच्या ह्या भिऱ्याची लांबाय 10 किलोमीटर आणि रुंदाय 2 किलोमीटर इतली आसा. फाटल्या 3 दिसां भितर ह्या भिऱ्यान सुमार 120 किलोमिटरांचे अंतर हुंपलां आणि नागपुरा सावन गोंय फकत 900 किलोमिटरांचेर आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. दाबोळी विमानतळावेल्या टी जंक्शना कडेन घातलेल्या बॅरिकेड्सांक लागून आमकां त्रास जाता. थळाव्या लोकांची कागाळ. जाल्यार माविन गुदिनो म्हणटा म्हायती फलक लायल्या उपरांत हो प्रश्न सुटावो जातलो. ह्या बॅरिकेड्सांक लागून चिखले आनी हेर सुवातांचेर वचपाक मेळना अशें थळावे लोक म्हणटात.
देखून हे बॅरिकेड्स काडचे अशें तांणी मागलां. काल म्हणल्यार कांय नोटिफिकेशन पेपराचेर येवन आसले आनी कोणाक कांय इवन वॉट्सअप मेसेजी जावं कांय खंयचोच इन्फॉर्मेशन ना. सो हे अचानकच तेंच्यांनी टी इंटरसेक्शन बंद केलात आनी दुसरे सिग्नल्स सायन्स एंड सिग्नल्स कांय ना. बाबा ट्रॅफिक डायवर्ट केला, हेवी ट्रॅफिक मांगुरेलच्यान जावं शांतीनगरच्यान डायवर्ट जालें जावं वास्कोची ट्रॅफिक तुजे नॅविगेटी कडल्यान डायवर्ट जालें तें कांयच अजून म्हणजे सिग्नल खंयच तुमकां दिश्टी पडना. कन्फ्युजन म्हणजे सकाळी प्रॅक्टिकली जेन्ना हांव वयतालो तेन्ना पयलें ग्रेड सेपरेटरा कडेन जेन्ना पावला तेन्ना ब्लॉक केला थंय खंयच्यान वयचें तें पयलीं कळना जालें आनी कशें आनी कित्याक बंद केला तें. कारण तेंच्यांनी तें ग्रेड सेपरेट केल्या उपरांत ग्रेड सेपरेशन केल्या उपरांत कशें डायवर्शन आसतलें हें कोणी केन्ना सांगलेलें ना. दुसरी गोश्ट जेन्ना हें सगळें केलां तेन्ना व्हेहिकलांक आनी व्हेहिकल चलयणारो शॉर्टकट सदींच सोदता म्हणजे ताका लागीं आनी बेगीन पावपाचें आसता प्रत्येकाक. ग्रेड सेपरेटर केला ताका फूल व्हडलो टर्न मारून येवन चिखले कॉटेजी कडेन वयताले थंय वचपाक जाय जे टोटली गव्हर्मेंटान जें चिंतलां तें रॉंग. हें गांवच्या लोकांचें स्वप्न नासलें. गांवच्या लोकांचें स्वप्न आसलें की ग्रेड सेपरेटर जरी जालो तरी लोकांक स्मूथ आनी हेजो ट्राफीक फ्लो जाय आसलो. कन्फ्युजन ट्राफीक फ्लो तर आमी अजिबात एक्सपेक्ट करूंकूच नासलो. I want to tell the people, just yesterday the grade separator has been inaugurated. The traffic arrangement definitely has to have definite plans, and it definitely has plans. Just today they have put some barricades to direct the flow of traffic. Now what people are thinking, the old way where signals were there, they will just cross over. If they want to go to Chikale or they want to go the other side, they will just cross over. First, for crossing over, you have to wait for signals. Now there are no signals. But to streamline the thing, you need proper signages. You need proper marking of the road. You need those signals removed. And for the moment, they have just put barricades. Afterwards, they are putting a concrete thing. This whole thing will take about 3 or 5 days. It will take. It will be completed before the rain scatters, and it will be very clear which side people have to go. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. बुधवार हो दिवचलच्या बाजाराचो सप्तकी दीस, पूण ह्या बुधवारा इप्रितूच पळोवपाक मेळ्ळें. पालिकेचे परवानगेन सकाळी बाजार भरलोच, पूण सांजे अचकीत दुसरो एक बाजार भरलो, तोवूय सैमीक विधी करतात अशे बुरशे सुवातेर. सांगपाचें म्हटल्यार कांय लोकांनी नाका मुड्डीत जाल्यार कांय जाणांनी नाक धरूनय बाजार केलो. पळयात. योग्य ते अंतर राखत आणि नितळसाणीची जतनाय घेत बाजार भरपाक पालिकेन परवानगी दिल्ली. पूण सांज वेळार त्याच बाजाराची कुशीक जंय वाहनां पार्क करून दवरतात, बाजारांतलो कोयर उडयतात, इतलेंच न्हू तर सैमीक विधी करतात अशे उक्ते सुवातेर अचकीत आनीक एक बाजार भरलो. पालिकेन सकाळीं खंय हो बाजार बंद केल्लो, पूण सांजे परत भरलो. गोवा 365 ह्या दुसऱ्या बाजारात भोंवडी काडली. पळयात थंयचो आखो देखा हाल आणि लोकांच्यो प्रतिक्रिया. हो जो बाजार भरलेलो आसा सकाळी ॲक्च्युली हो बंद केल्लो मुन्सिपाल्टीच्या लोकांनी, पण आता अचानक हांव तेणी येयलो तेन्ना हा बाजार भरलेलो म्हाका दिसलो. पण ही जी जागा आसा ती सगळ्यांची योग्य ना. सगळं तर सायटीक कर बी सगळं आसा, तितून ही भाजी जमनीर घालतात आणि ती विकतात, ती योग्य ना. तर तेंची मुन्सिपाल्टीन हेजेर कितें तरी हेचेर कार्यवाही करची. हांगासले पण म्हाका त्या दिसांनी हे घालून दवरून न्ही हरशीं हांगासर कितें आसता, लोक टॉयलेटीक बी येता, हेका येता आनी मुन्सिपाल्टीन आयज हांगा बाजार भरयला, तेजेर तुका कितें दिसता अशें? आमकां वायट दिसता, पण कित्याक तेंची हे न्हू, आमी कितें करूंक शकता. न्ही आतां हे भाजी बी अशीच दवरल्या, ती लोकांक ती हायजेनीक हे मेळटलें काय मेळचें ना. म्हाका लोक आतां विकता की वासान हे घाणी खातीर विकता लोक घेवपाक सोदिना. बरें, मुन्सिपाल्टीचे वायट म्हणून काय कितें डिसिजन बरें घेवंक जाय खंय ते ग्रावंडार आसलें ते बरें आसलें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकर. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.